ऊस शेतकऱ्यांची बुधवारा मंत्री गावडे बरोबर बसका जाली। ऊस उत्पादकांनी आपल्यो मागण्यो मंत्र्या मुखार मांडल्यो। मंत्री गावडेन शेतकऱ्यांक एकजुटीन काम करपाक सांगला। तशेंच शेतकऱ्यांक तांच्या कष्टाचे फळ मेळपाक जाय म्हण मत मंत्री गावडेन मांडला। आरडीएक्सको खातीर परवरीच्यान संजय मनवली। एटलीस्ट तो कोण आसा पळय तो आमकां घालपाक जाय न्ही, त्या प्रमाणे आमी तुमचे सगळे डिपेंडंट राविल्ले आशिल्ले। आता हो जर विषय जर आयलो तुम्ही ट्रान्सपोर्टरांक तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आशिल्ले आणि नंतर कारण शेवट ही एक टीम न्ही रे, शेतकार वेगळे, ट्रान्सपोर्टर वेगळे, एडमिनिस्ट्रेटर मागेलो वेगळो किंवा ते हार्वेस्टिंग गँग करता ते वेगळे जावपाक शकना। गोल आमी केन्ना मारतले जेन्ना हे सगळे प्लेयर जेन्ना ते ग्राउंडाचेर आपले पासिंग करतले तेन्नाच आमी गोल मारपाक शकता आणि तेन्नाच आमी जैत मेळपाक शकता। तुमची इंडिव्हिज्युअल कागाळी घेवन आमी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करपाक शकना न्ही रे, बरोबर न्ही? संजीवनी साखर कारखान्याचो फार्मर्साचो फक्त एक डिमांड आशिल्लो आजचो, म्हणल्यार जी वेट जे आमी करता ती तरी गोंयान करची असो तांचे म्हणणे आसा आणि ताचे कडेन आमी इन्स्टंट तांकां होकार दिल्लो आसा। कारण गोंयान करप आणि ते आमी भायर जी आमी फॅक्टरी जी सिलेक्ट केल्ली आसा तातूंत करप थोडोसो फरक येतलो, बट ताका आमचे कडेन ऑप्शन ना काय। शेतकऱ्यांक खुश दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हांवें तांगेले एक्सेप्ट केल्ले आसा। हे एक्सेप्ट हांवें तांगेले आजूच करूना, एक्सेप्ट हांवें तांगेले लॉंग बॅक केल्ले आशिल्ले, बट आय डोंट नो त्यांचे कितें विषय आहा कितें ना। आज कांयच ना विषय, तुमी तर म्हाका लायव्ह पळयलेलो आसा, तेंचे कडेन केन्ना म्हाका कांयच प्रश्न करूना, कांयच करूना। म्हगेलो एडमिनिस्ट्रेटर आसा, हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा। ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसा त्यो शेतकऱ्यां बरोबर आमी रावतलो हें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा। तेंचो दुसरो आसलो की तांकां पयशे वाडोवन जाय म्हणून, तो विषय म्हाका आजूच आयिल्लो आसा। आता फायनान्स म्हजे कडेन ना, त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्या कडेन हे विशयी हांव चर्चा करतलो, पण डेफिनेटली शेतकार ताका बरो जो घाम गळयता, रक्त जो आटयता ताका मोबदलो मेळपाकूच जाय ह्या मताचो हांव जावन आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसतलो। डेफिनेटली त्यांनी जे 600 रुपये जे कितें मागिल्ले आसा एक्स्ट्रा तितूंतल्यान थोडे तरी हांव तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो, कारण म्हाका शेतकार कोणा मुखार रडिल्लो नाका, तेजो कोणो जो आसा तो बावगलेलो नाका, तो शुगर केना भशेन तसोच अपरायट उरचो हें म्हजें मत जावन आसा।